प्रेरीच्या भावान भयणो, आयज आमी पळयता जेजू स्वर्गार चडलो. हे जेजू स्वर्गार चडलो ह्या गुटाचो अर्थ कितें काय? जेजू स्वर्गार चडलो पूण ताची राजवटकी आजुनूच ह्या संवसारांत चालू आसा. आमी जाणा जेजू ह्या संवसारांत राजवटकी आमी म्हणटात जायते फावटी जेजूची सर्गीचें राज परगटूंक तो आयल्लो. पूण जेजूचें सर्गीचें राज कसलें काय? हें ताच्या शिसांनी पयलीं दुसरेच भाशेन मानून घेतलेलें. कित्याक जुदेवा मदीं हे रोमकार राज चलयताले देखून तांकां दिसलोलें मसाया जो येवचो आसा तो तांची हे गुलामपणांतली तो तांकां सोडयतलो, ह्या रोमकारांचे गुलामपणांतली सोडयतलो. हेंच ताच्या शिसांचें आनी आख्या जुदेवाचें चिंतप आसलें. आनी आयज आमी पळयता की जेजू आमकां दुसरीच एक इमाज दिता स्वर्गीच्या राजाची. आनी ताचें स्वर्गीचें राज हे संवसारांत तो स्थापूंक आयिल्लो. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना शीस आयज जेजूक प्रश्न करता, पयल्या वचपनान पळयता जेजूचे शीस सुम्याक म्हणटात, सुम्या इज्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? ह्या प्रश्नांतल्यान आमकां कळून येता की शीस आजुनूय जेजूच्या पुनर्जन्मपणा उपरांतूय ते आजुनूय ते संवसारीक राजाची ते चिंतताले. आनी तांकां दिसलें जेजू आतां ताचे पदवेन रोमकारांक भायर उडयतलो पूण. आनी जेजू पूण तांकां आयज दुसरेंच राजाची तो तांकां आयज वळख करून दिता. मोगाच्या भावान भयणो, आयज जेजू स्वर्गार वता तेन्ना आमच्या जिवितांत तो आमकां संवसारांत हें स्वर्गीचें राज परगटूंक ताणें आपयल्लें आसात. आनी तो हीच आज्ञा आपल्या शिसांक दिता. शीस सजमले की जेजू फकत इज्रायलाच्या घराण्याक राजवटकी चलोवंक आयला म्हूण. देखून ते ताका प्रश्न करतात, सुम्या इज्रायलांत तूं राजवटकी परतून स्थापूंक वेता काय? तांकां दिसलें की जेजू फकत तांकांच आयला म्हूण. पूण ह्या आयच्या दोबाचीक परबेंतल्यान जेजू दाखोवंक सोदता की जेजू जाणा सगळ्यांचोच. जेजू फकत आमचोच न्हय पूण सगळ्यांचोच, आख्ख्या संवसाराचोच. कित्याक हो आख्खो संवसार ताणें आमकां सगळ्यांक रचला. आनी आमी क्रिस्ताची पाटलांवदारां म्हणटकीर आमकां सगळ्यांक हें कार्य दिल्लें आसा. एके भाशेन तो आयज शिसांक हें कार्य दिता आसतना आमकांय दिता की जे आमच्या भावा भयणाक आजून देखून जेजू क्रिस्ताची वळख ना, जेजू क्रिस्ताचे अनुभव मेळोंक ना, तो आमी आमच्या जिवितांतल्यान तो दुसऱ्यांक परगटूंक जेजू आयज आपयता. जेजू निमाणे पावटी स्वर्गार वचे आदीं निमाणे पावटी शिसांक दोंगरार भेट्टा. आनी शिसांक दिसता की जेजू तांकां आतां व्हडली पदवी दितलो. जेजू दिता खरो, पूण तांकां दिसलें कसली पदवी, तांकां मानाची पदवी तसली दिसली. पूण जेजू म्हणटा की तुमकां ती मेळटली ती पदवी जावन आसा पवित्र आत्म्याची. आनी थोड्या दिसांनी जेन्ना ते एका कुळांत आसतले तेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर येतलो. आनी जेजू हें तांकां ह्या दोंगरार दाखोवन दिता. मोगाच्या भावान भयणो, जेजू स्वर्गार चडलो आनी पूण स्वर्गार चडूनय तो आयज आमचे मदीं आसा. हें जावन आसा दुसरो गूण जे आमी आयच्या परबेंतल्यान दिसून येता. तो शिसांक दिसलें की आतां जेजू तांकां सोडून गेलो, पूण जेजू तांकां विश्वासान म्हणटा की सदांकाल संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. ही भास तो तांकां दिता. आनी खरें म्हणल्यार हें आमी पवित्र पुस्तकांत वाचीत जाल्यार शीस जेन्ना जेजूचें राज परगटूंक वता तेन्ना जेजूच्याच नांवान, जेजूच्याच आदारान ते जायतीं विस्मितां करतात, जायत्या लोकांक ते पावतात. भोव करून दुसऱ्या गांवांनी, दुसऱ्या देशांनी ते जेजूचें राज परगटूंक मुखार सरतात. आनी आमकां जायते उदाहरण मेळटले आमच्या पवित्र पुस्तकांत. पयलें म्हणल्यार सान पावलो, बागेंत पेद्रू, हे जायते आपले जिविताची खातीर आसतना मुखार वेतात आनी ते जेजूचें राज परगटतात. जेजू आमच्या संवय आसा. आमकां जें कार्य दिलां तेन्ना
तें आमी भावार्थान आमी जेजूचेरूच आदारून मुखार वचूंक आमी तें कार्य दिल्लें आसा तें आमी परगोटूंक जेजू आज आमकां आज्ञा दिता. जेजूचें जिवी आसणें आमकां कशें आनी खंय फावो जातलें हें जेजून म्हणलां न्हू आमकां. हांव सदांच तुमच्या सांगात आसतलो, पूण ताचें हें आसणें आमकां कशें फावो जातलें. मोगाच्या भावन भयणो, जेजूचें आसणें आमकां मेळटा तें हे संवसारांतल्यान आमकां ताणें संस्कार दिल्ले आसात. जेजू आपल्या शिसांक देंवचाराची पदवेचेर तांची आनी वयर व्हडली पदवी दिता आनी ही आमकां ताणें दिल्ली आसा. ह्या आयज शुभ वर्तमान आमी आयकलां की ताणें जी आपणाच्या नांवान जी आपलें सर्गीचें राज परगोडटात तांकां देंवचाराचेर पदवी. जेन्ना कोणूच तुमकां कितें वायट पिवंक दितलें जाल्यार आमकां कांयच जावचें ना. ओके, असलेंच जेजू आमकां दाखोवंक सोदता की आपूण तुमच्या बरोबर आसतलो, तुमकां कितेंच वायट जावचें ना. आमी देवाचेरूच भावर धरून जेजूचेरूच भावर धरून मुखार चलोवंक हें जेजू आयज आपयता. दुसरें म्हणल्यार जेजूचें उतर. जेजू आमकां सांगता जेन्ना आमी जेजूचें उतर दुसऱ्यांक सांगतले तेंच आमकां पुरो की जेजू आमच्या बरोबर आसा म्हणून. कित्याक जेजूचें उतर जेन्ना आमी दुसऱ्यांक परगोडटलीं तेंच जावन आसा जेजूचें जिवें उतर, सगल्यांक जिवीत दिवचें उतर. आनी हातूंतल्यानय कळटा की जेजू आमच्या बरोबर आसा म्हणून. मोगाच्या भावान भयणो, आयची दोबाजीक परब आमकां जायती शिकयता. आयज जेजू स्वर्गार गेलो. जायते फावटी आमी चिंततात की स्वर्ग जावन आसा एक मळबार एक जागो कसो, पूण जेजू आमकां सांगूं येता की आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना हें संवसार आमकां जेजून घडोवन हाडला, देवान घडोवन हाडला, तातूंतूच आमी स्वर्ग घडोवन हाडूंक आमच्या जिवितांतल्यान हांगा आसतनाच स्वर्ग घडोवन हाडूंक तो आमकां शिकयता. आमी आमच्या जिवितांतूच नदर मारुया. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत बरेंपण आसना. केन्ना केन्ना आमी एकामेकाच्या झगड्यांत एकामेकाच्या भेदभाव करतात. केन्ना आमच्या शेजाऱ्यां मदीं, आमच्या भाव भयण्यां मदीं जायतीं केस्तांवां आसतात. आनी आमी ह्या आमच्या जिवितांत स्वर्ग घडोवन हाडचे स्वातीर आमी इफेर्न घडोवन हाडलेलीं आसा. आयज जेजू आमकां आपयता की ताचेर नदर मारून ताचेरच आदार धरून आमी जाता ते भाशेन त्या जेजून आमकां तयार करून गेला ती स्वात, सर्गीची स्वात तयार करूंक गेला ती पयलीं आमी आमच्या जिवितांत आमच्या ह्या जिवितांत घडोवन हाडूंक तो आज आपयता. मोगाच्या भावान भयणो, आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत जेजूचेर नदर मारूंक, सर्गीचेरूच नदर मारून आमच्या जिवितांतल्यान आमकां जें कार्य दिल्लें आसा जेजून सर्गीचें राज परगोटूंक आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कोन्यांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान तें करूंक हीच कृपा देवा लागीं आमी आमच्या जिवितांत मागुया. जेन्ना आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना हेंच जावन दी आमच्या मागणें की जेजू वयर स्वर्गार चडला खरो, पूण तो आमच्या जिवितांत आसा. आनी ना जाल्यार आमी जेजू लागीं तेंच मागुया, जेजू हांव म्हजें काळीज तुका उगटें करतां, तूंच येवन म्हज्या काळजांत भितर राव.